लास्ट इयर पावस कमी पडले कारणान आमच्या डॅमाची वॉटर लेवल जे आसा ते सामके खाला पावल्ले आसा आनी मातसो इफेक्ट जाता. पूण आमी सगळ्या जंय जंय पावना थंय ते आमी टँकरी इमिजिएटली धाडटा. वॉटर टँकर One day you are talking of water 24/7. तितले फ्युचर तूं आफ्टर नेक्स्ट इयर हो विशय सोंपना म्हणजे आफ्टर डिसेंबर हो विशय आमी सॉल्व करतले 100%. कित्याक आमी अशे प्रत्येक कडेन 2 MLD 5 MLD 15 MLD परवरी एक आमचो 16 MLD प्लांट आतां कस्ट्रक्ट जाता आनी तो आमी 8 म्हयन्या भितर कंप्लीट करतले परवरीचो. पूण थिंगा तुमी उदक सेव करता पावतले कशें आसतलें सर? बिकॉज स्पेशली गव्हर्मेंट टायमार उदक चड जाय पडटा. हय उदक आमी हें करतले, उदकाचें प्रोविजन करतले. आतां तिळाले साकून तिळाले डॅमा साकून उदक येता रॉ वॉटर WRD हाडपाचें काम करता. तें आमी चडांत चड रॉ वॉटर ह्या प्लांटाक हाडपाक काम करतले. तेवढे बाकीचे जे डॅम जे आसा आमचे साळावले म्हैसाळ मागीर ह्या वटेन अस्नोडा फुडें डॅम आसता म्हणजे हे 4 डॅम आसा आमचे कडेन 4-5 डॅम आसा. हेंची आमी अपग्रेशन हेची करपाचे विचार करतले. आमी WRD कडेन स्पेशल मिटींग घेतली हेजे बद्दल. कित्याक उदक तेंच्यांनी दिवप रॉ मटेरियल रॉ वॉटर आनी आमी तें प्युरिफाय करून लोकां कडेन पावप. सद्याक उदकाची कितली कमी आसा? सद्या खूब कमी आसा. प्रत्येक कडेन लेवल सामकी कमी जाल्लें आसा. तेन्ना मातशें सांबाळचें पडटलें लोकांक सुद्दां लोकांनी आमकां. नेक्स्ट इयर हे फाटली मिनिस्टराची सगळी चूक आसा. तेणी केन्ना WRD कडेन मिटींग घेवन आपुणूच PWD श्रेश्ठ म्हणून तशें जायना न्ही तें. सो फाटली चूक आल्या फुडें चूक जावची ना 100% जावची ना. आमी सामके 15 दिसांनी रिव्यू मिटींग घेवन प्रत्येक उदकाचो जावं रोड्स जावं नॅशनल हायवे जावं सिवरेज कॉर्पोरेशन जावं हेजें आमचें काम फास्ट आसा. इन्क्वायरी आमी आतां सोमारच्यानच चार्ज घेतला आनी हे दिसाक आमी हेच विशयाचेर म्हणजे मेजर म्हणटा ते तुवें विशय सांगले सगळे डॅमाचें वॉटर लेवल सोंपलेलें आसा आनी प्रत्येक कडेन JE आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियराचें आमकां फोन येता उदक पावना त्या खातीर वॉटर टँकर सप्लाय आनी हे सप्लाय तितून उरल्या. पूण सगळ्यो फायल्यो रेडी आहा आनी आमची कॅबिनेट 4 तारखे आसा आनी एसेंब्ली 4 तारखे आसा आमची. म्हणल्यार 10 तारीख म्हणल्यार हो विशय आमी लोकां फुडें हाडटले. पूण तुमी कसो कोणाक लायतले इन्क्वायरी करपाक? CBI कोण? ना ते आमचो विजिलन्स आमचे ज्यो कितें आसा जो इन्स्पेक्शन आमी चालू आसा जे वाठारांत खंय कॉन्ट्रॅक्टरान कितले % काम केलां खंय कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें ना तें इन्स्पेक्शन चालू आसा. थोडे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमी काम केलें ना तें कंप्लीट करता म्हणटा. आतां ते कितें करता काम कंप्लीट करताले बरें जालें न्ही तेंय आमी सगळें ओपन करताले. ते थोडे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमी काम कंप्लीट करता उरले ते मातशें कित्या खातीर उरलें म्हणटा आमकां पेमेंट टायमार कॉन्ट्रॅक्टर आसा आसा खूब आसा चालू आसा इन्स्पेक्शन चालू आसा. सर हे मॅटर समारच्यानच चालू आसा कित्याक पयलीं आमकां कोड लागले कारण तुमचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर सेटलमेंट करपा खातीर येयल्ली ना सेटलमेंट करपाक येवना म्हणजे अशें बांदता म्हणून सांगपाक काम कंप्लीट करपाक ते सांगता. कोण कितले कॉन्ट्रॅक्टर येयले अशें? अच्छा हार्डली एक 5 आसा सध्या तरी 5 आसा आमी काम कंप्लीट करता म्हणून जे इनकम्प्लीट काम आसा कंप्लीट करता म्हणून आयल्या. एक अनमोड घाटाक एक तशेंच एक गटर मारलेलें आसा अनमोड घाट वयर आमची जी बॉर्डर आसा गोंयची बॉर्डर आसा अनमोड घाट आनी मोले रोड आनी अनमोड घाट वयर लास्ट दुधसागर जे देवस्थान आसा थंय एक गटर मारला. तेय गटराचें तशेंच जालां. तें गटर थोड्या प्रमाणात मारला आमी थंय सांगतरी तोय काम कंप्लीट करता म्हणटा आपूण. आतां केन्ना कंप्लीट करता कितें करता म्हणून आमी मातशें रावल्या. आनी बाकीचे खूब कडेन आसा म्हणजे 12 तालुक्यांत अशीं खूब कामां आसा जे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमी कंप्लीट करता. पूण आमी तांकां तरी चान्स दिल्लो आसा आनी आमी ही कॅबिनेट जाली 10 तारीख म्हटल्यार हे सगळे आमी मुख्यमंत्री कडेन पावयतले. मुख्यमंत्री मागीर निर्णय घेतलो हे CBI कडेन दिवपाचें हे कोणा कडेन दिवपाचें कितें करपाचें तो निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. आसून तेन्ना आमी ह्या डिपार्टमेंटाक खंय आमी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतेच आसले आनी कामां करताले तेन्ना देखून ते जे कॉन्ट्रॅक्टर येताले पळय ते सारके करताले. म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सीक आतांच कामां चालू जाल्या. फाटल्या 3 म्हयन्याकच PWDची कामां चालू जालीं. MLA आसलो तेन्ना कांयच सांगना ना सगळो प्रोसेस आशिल्लो आमकां फायनान्स अप्रुवल मेळ्ळा आसलें एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल मेळ्ळा ते सगळें मेळोन आतां आमकां 3 म्हयने जालीं फूल कामां 7 पंचायती चालू जाल्या. तेच्या पयलीं डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स कांय जावना. तेच्या पयलीं डेव्हलपमेंट हेच आतां स्टार्ट जालें 3 म्हयने जाले. ना तेच्या पयलीं 3 वर्सां लास्ट 2 वर्सां 2 वर्सांक हेच पोर्टवॉल मारलेले आमी. बाकीचे बारीक बारीक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घातलेले म्हणजे जॅकवेल बोरवेल. सो त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी सारकें केलें काम. ते जवळ जवळ हार्डली 15 लाख 8 लाख 22 लाख
अशी कामां आसुल्लीं